उत्तर भारतांतल्यान येवपी थंड वाऱ्याक लागून राज्यात सध्या थंडीचे वातावरण पसरला। ह्याच कारणाक लागून फुडले कांय दीस राज्यात थंडीचो तडाखो कायम उरतलो अशें हवामान खात्याची संचालिका व्ही.के. मिनी हांणी सांगला। Temperature forecast is like that. For the next 2 days, maximum temperature will be 34 degrees Celsius and minimum will be 20 degrees. And now winter started, and during January and February, winter season is actually January and February for Goa. Now it is at the end of this month, December. So we will be experiencing colder night. Usually the temperature of Panjim will fall up to 17 or 18. Last year it fell up to 17 degree, and that is during peak winter period. And this year how much will be? This year also we are expecting entire Goa we will be expecting minimum temperature up to 16 or 17. Last year also we experienced like that. In Kangona station reported minimum temperature of 17 degree. तेका लागून अंदू वर्साची निमणी रात लोकांक थंडीत मनोवपाची पडटली। दिवाळी उपरांत नोव्हेंबराक थंडी पडपाक सुरवात जाता, मात अंदू थंडी उसरा सुरू जाल्ली। नोव्हेंबर उपरांत डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकात लेगीत थंडी पडूंक ना, मात आता कुडकुड्याची थंडी पडपाक सुरवात जाल्या। ग्रामीण वाठारांनी आता शेकोट्यो दिसपाक सुरवात जाल्या। स्वेटर आणि मफलरा शिवाय आता रातचे आणि सकाळचे दुचाकी चलोवप कठीण जाला। सकाळच्या वेळार धुके व्हडा प्रमाणात असता। राज्यात थंडीचे प्रमाण कमी असता, मात उत्तर भारत गारठलो काय राज्यात थंडी पडपाक सुरवात जाता। उत्तर भारतांतल्यान येवपी थंड वारे थंडीचे कारण थारतात। ताका लागून राज्यातली थंडी बऱ्याच अंशी वाऱ्याची दिशा आणि गतीचेर अवलंबून असता। सध्या राज्यात उत्तरी वारे व्हांवता, ताका लागून थंडीचे प्रमाण वाडला। आदी 100 खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।